मोगला बापा हे वेळा पासत आमी तुका आर्गां दिता हो दीस तुवें आमकां दिलोले पासत हे दिसान सगळे आमी अणभवलोले पासत सगळे तुजे बेसांवा पासत हो आस्कार सुस्कार आमी घेतले पासत हे सगळे तुजे गुण तुजी बेसांवा आमचेर ओतयलोले पासत आमी तुका आर्गां दिता हे जोड एकल्या म्हज्या भाव भयणी पासत हांव तुका आर्गां दिता तुजो पूत जेजू आमकां दिवन ताचें उतर आमच्या काळजान घालून तें उतर आमच्या जिवितान बदलणी नवसोडणी हाडटा त्या पासत हांव तुका आर्गां दिता जेजू ह्या वेळार आमकां कांयच नाका फकत तूंच जेजू तूंच आमकां जाय तुज्या उतरा वरवीं आमच्या जिविताची बदलावणी जाल्या आमच्या काळजांत हो भावार्थाचो रूख उपजला आनी ह्या रुखाक बरीं फळां दिवंक दिसात दिसपट्टी आमकां तुजें उतराची गरज ह्या उतराची समजिकायेची गरज आमी तुका दिनवासता ह्या पवित्र आत्म्या पासत जो आमच्या जिवितान आपले आसने आमकां जागृताय हाडटा हे आसने तो पवित्र आत्मा आमचे मदें जियेता म्हण आमकां ओळखूंक दिता पवित्र त्रित्वे एकलेच देवा हे सेशन हो वेळ आमी तुज्या सांगाता सारूंक मुखार सरल्या ही म्हजी भयणीक फातिमाक तुजे आदीन घालता जे एक उतर तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते पवित्र आत्म्याचे जावं दी जें कितें तुका नाका ताणें उलयलोलें तें आमकां आयकूंक येवंक दिवं नाका पवित्र आत्म्या एक उतराचो तूं काळजी घे take control of every word that she speaks. Everything be yours. Let her decrease while you increase, my Lord. हे उतर समजिकाय मेळून आमच्या जिवितान आमकां अणभवंक सोंपें जावंक हांव मागतां आनी ह्या वेळा पासत ह्या उतरा पासत तुका आर्गां दिता दिनवास दिता आनी हे मागणी हांव कोत्तां जेजू तुज्या पुताचे नांवीं आमेन 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 प्रेज गॉड थँक यू जीसस Praise God. थँक यू जीसस टेस्टिमनी हाय कोणागे टेस्टिमनी हाय पळय मुगे एक धाकटीशी हा ऑफिसांतली प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो मुगे ऑफिसान हांव काम करता आनी म्हजे बराबर एक MTS पिवन MTS म्हणटा येता सो तेका सडनली ऑर्डर काडली एग्जाम सेक्शनान तेका ते एग्जामीची भुरग्यांगे UG भुरग्यांगे एग्जाम कमेस जाले म्हणटच तेणी थिंगा येवन काम करपाचें सो तेका ऑर्डर काडली सडनली तेजें नांव घेवन आनी तेका कॉल केलें फॉर 6 weeks तेणें थिंगा काम करपा जाय आनी म्हाका पिवन ना दुसरी डिपार्टमेंट आहली घेवन करपाची म्हणून म्हाका ऑर्डर येयली सो आनी हे चेडूं मातशें बेजार जालें थिंगा काम करता कित्याक भरपूर काम थिंगा एग्जामीचें आनी सॅटर्डेचें कामां येवपा जाय आनी म्हणटकूच तें बेजार एस जालें आनी तुका जाय तुका खोशी हा म्हणलें ना म्हणलें ओके म्हणलें आनी हांव घरा वयलें कांयच सांग आनी हांवें जेजू हातीन घायलें पवित्र आत्म्या म्हणलें तुज्या हातीन घाला तूं जाण म्हणलें म्हाकाय म्हणलें मे म्हयन्यान म्हाकाय लीव जाय आनी हांव लिव्हेर वचपाक आनी सगळें डिपार्टमेंट बंद पडटलें म्हणजे हांवूय ना तेंय ना म्हणटकूच काम कशें जातलें आनी हे दिसांनी मुगे एग्जामी कमेस जालो हे मुगे आमचे डिपार्टमेंट MAच्यो म्हणटरी कोण सगळें हॅक्टीक काम सारकें थँक यू जीजस म्हण प्रेज यू जीजस म्हणीत रावलें आनी कितें स्क्रिप्चर येताय त्या तोंडार म्हणजे उलयत रावलें हांव आनी सडनली एकली फॅकल्टी येयली आनी म्हणूंक लागली दुसरी मुगे HODक म्हणूंक लागली मॅम put a note म्हणूंक लागली that Janina is already new into this place and may be retained back. Then
सडनली पळय देव कितकून धाडटा तो ते पवित्र आत्म्या तेजी मोतींग आयले नोट घाल म्हणून ती नोट घायला आनी नोट फॉरवर्ड मारला आतां नोट फॉरवर्ड मारले म्हणटकूच कितें जाता नोट जायती डिपार्टमेंट आनी सेक्शनी ऑथॉरिटी वचपा जावो तरी तेका वयता टायम वयता तरी 2 दीस टायम गेलो तितले भितर ते परत कॉल केले that she has to go and join the exam section म्हणटकूच तें काडलें आनी तेका एक्झाम सेक्शनान वयले आनी आहा म्हणटो हांव गे रावलें आनी पेंटोन प्रेजिंग गॉड आनी हांवें ते दिसा मागीर सगळे एग्जामीचे आमगे भुरग्यांचे एग्जामीचे काम म्हाका करपा पडलें आनी हांवें तें सगळें केलें आनी काडलें एक आदेसा भितर ऑफिसा वचोन दुसरी दिसा हे मुगेले एमटीएस स्टाफ मंजली चलोन येता सारकें चलोन येता आनी कितें जालें म्हणलें आसलें आपणा परत धाडलें म्हणून लागलें वाव प्रेज जिजस म्हूण सांगलें आपणाच्या जाग्याचेर म्हणून लागलें आनी एक ऑर्डर काडली दुसऱ्या घायले आनी आपणा परत धाडलें म्हणलें हांवें म्हणलें चोय दिसता हें मुगे म्हणलें जेजू काम करता हें सोलें I give glory to my Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank But you, the Jesus. connection and उडोवंक जाय ते कडेन उलोवपा जाय आनी तो तें सगळें घडोवन हाडटा म्हाजोय Praise भावार्थ अदीक वाडलो असो कित्याक how in this way how the Holy Spirit works like when you put him into his Wow. hand put Thank you, him to Jesus. work. Thank you, Jesus. Praise God. So मुगे एक हात जोनीना सांगील म्हणून हांव पवित्र आत्मा म्हाकाय हें कोत्ता म्हणजे हांव सकाळ उलयतां कितें उंट आयकूं येता सो दीस इज अबाउट मुगे दुये खबर ओके ती हूंय काम कोत्ता थिंगा तें हिंग जायतें जाता बुलिंग एंड थिंग्स लायक दॅट सो तिका इश्यूज जाताले कामाक कित्याक ते सगळे चेडे आनी आपूण एकली काम कोत्ता आनी जायते प्रॉब्लेम जाताले एनीवे शी टूक इट तेन आपण पर्सनल घेतलें एंड शी वॉज अफेक्टेड अ लॉट जायते त्रास जाले आमकांय बरें हा देन शी हॅड टू टेक ट्रिटमेंट शी वॉज नॉट वेल सो हें घेवपा पडलें पूण आतां हिंग चोय मामागे देव येना न्ही पयलो मामागे देव सांगिल्लें जाल्यार ती बेजार जाताय पूण हांव थिंग गेलो तशें फकत म्हाका एक विजन कितें माय गॉड इज इन कंट्रोल मुगे देव कंट्रोल घेता सो हांव थिंग गेल्लो तशें ते सोल्दोत्रां बी मेळ्ळो तशें हांवें सांगलें तांकां बरें तुमगे कितें ट्रिटमेंट आहा तो तुम कोराय बट हांव तेका हिंग दवरना हितू तेंप हॉस्पिटलान दवरना हांव घारा वता म्हणलें पूण घाराको उन्न कितें ट्रिटमेंट आहा तो हांव हें कोत्तां सो बरें हा घाराको येयलो तशें द टीम तांगे टीम आसलो ती कोण हॉस्पिटलान ट्रीट कोता ती टीम घाराको येयली आनी दे हॅपन टू नो आनी आमगे ऑल्टर आहा थिंगा टेबल घायलें तांकां बट एवरीथींग वर्कड सो वेल आतां पोत्तून कामां वचपा लागोली टेंशन जाता कामां वचपा लागोली मामा आनी आय कॅन सी कितें जाता तें सो हांवें म्हणलें चोय देव आहा तो आनी मुगे चोय आतां भावार्थ थंय पावता आय एम नॉट अफ्रेड आय एम नॉट वरीड आय एम नॉट दीस मुगे देव म्हाका शिकयता हे सगळे स्टेपांत आपूण आहा तुजे बारबर तुका भिवपाक गरज ना कित्या भिचें ते मुगे भुरगे न्ही ते म्हाका दिला सो आतां जालें सगळें बरे भाशेन जालें आनी आतां हांव गोंय वचपाचें आतां हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका गोंय वचपा जाय म्हाकाय आतां भायर सरपा जाय कशें जाल्यार कित्याक म्हजेर डिपेंड रावत जाल्यार सगळे लोकांक मागीर प्रॉब्लेम जाता घरांतूय प्रॉब्लेम जाता सगळें मागीर हांव कोत्ता न्ही सो हांव भायर सरलें आतां आनी भायर सरून येता म्हणल्यार थिंगा म्हणजे हांव गोंय आहा तेदो म्हाका सांगिल्लें आपणा आनी जॉब मेळ्ळी म्हूण चोय कितें करून देव कोत्ता ती जॉबान तूं भायर सोन लायक ती वचपा नाका पोतून त्या कामाक पूण आमकां चॉयस ना न्ही तुगे घरा मोगे चार करपा जाय घर हें करपा जाय तुगे पयशे जाय तुका लोन हारी करपाक सो हांवें म्हणलें ना 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 सर्वीस जाय म्हणलें कितें कोन्न जाल्यार मनशां कडेन तुवें कॉम्प्रोमायज करपा जाय मनशांक तूं हें करपा जाय भशेन हांव मुगे सांगता पूण आतां दुसरी जॉब मेळ्ळी आनी दुसरी जॉब जाली स्टार्ट जाल्या म्हाका आतां 1 वीक जालें पूण सांगपा कितें मामा चल या ब्लेसड सॅक्रमेंटा या थिंग आमगे धाकलें चॅपल आहा चल ब्लेसड सॅक्रमेंटा या हांवें म्हणलें चल या सो हांव वयतां ब्लेसड सॅक्रमेंटान बसून कितें मागणी कोत्ता म्हूण म्हाका खबर ना पूण हांव मागोतां हांव मागणी कोत्तां टांग्सान प्रे कोत्तां मागीर रोजरी कोत्तां आनी येता आसता मोटरां म्हाका म्हणटा
तुका हे भाशेन कितकोन तूं देवा कितको इमॅजिन कोत्ता तूं देव म्हणजे तूं देवाको कितकोन हितू उलयता हांवें सांगलें कित्याक देव मुगे फ्रेंड देव मुगे भितर जियेता पण मामा तो देव हितू भिरांतीचो आय नॉट गोइंग टू प्रे टू हिम सो चोय आमकां तो फियर चोय आनी म्हाका दिसता हुंयच्यानू तो भुरग्यांकूय दिला So now she's questioning me, isn't God so fearful? Isn't he a punishing God? So I'm like, oh, that's what I must have thought too. But now I know who he is. So मार्कचो देव सोंदिता इकून उलोवपाक आतां हांव म्हणलें जाणो कोण देव तो म्हगेलो सो म्हाका देवा भिरांत दिसना म्हणलें म्हाका दिसत म्हणलें आय एम सो प्रायसलेस आय एम सो ब्युटिफूल आय एम सो ऑनरेबल आय एम सो अडोरेबल टू माय गॉड हे भाशेन सांगिल्लें आनी मागीर आयकिल्लें मस्ता एक दीस दुसऱ्या दिसा काल आमी वॉका वयता तेदोण म्हाका आनी क्वेश्चन मागीर हांवें म्हणलें चोयलें सगलें तुगे म्हणलें स्टेप बाय स्टेप जालो तशें मुगे भावार्थ म्हणलें एकदम वयर लेवलाचेर पावला तुगे सगलें स्टेप बाय स्टेप जालो तशें म्हणलें म्हाका कांय भिरांत ना आनी म्हणलें सगलें देवान म्हाका एंजल्स धाडले आनी सगली ग्लोरी ऑफ गॉड म्हाका दिसती पडल्या सो ना ना मम युअर फेथ वॉज ऑलवेज लायक दॅट म्हाका म्हणलें ना 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 सी काल तुवें म्हाका क्वेश्चन विचारलो म्हणलें देव हितू भिरांतीचो म्हण आनी ते क्वेश्चन कित्याक म्हाका सांगता ते आपणागे कामां काय बरीं कामां तो मॅनेजर ती मॅनेजर आहा ती काय बरी आपणा अंडरस्टँड जाता ही न्यू काम म्हण आपणा शिकयताय सो हें सांगत तशें हांवें म्हणलें डोंट वरी कांय जायना एवरीथींग इज गोइंग टू बी ओके आनी मागीर हांवें म्हणलें सी गॉड सेंड्स एंजल्स देव म्हणलें सगली आटी अंजपड वेळ धाडटा आमकां साम 91 तुवें ते दीस वाचलो म्हणलें एक दीस हांव एक साम वाचून लायता ते दीस साम 91 वाचलो थिंग तुवें वाचलो म्हण सांगिल्लें commanded angels are in charge of us God's commanded angels सो हे भाशेन हांवें म्हणलें आनी मागीर म्हणलें तुवें म्हाका काल क्वेश्चन विचारलो म्हणलें देव कितू भिरांतीचो आतां हांव तुका सांगत म्हणलें देव भिरांतीचो आमकां भुरगेपणांत दिसतालो पण आतां हांव जाण म्हणलें तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो ब्युटिफूल व्हेरी नायस पेशंट लवींग कायंड आनी आमकां कितें अडचणी आहा ती आमी त्या भावार्थाचेर रावत जाल्यार तो म्हणलें सगलें आमगेलें जाग्यार घाता आतां म्हणलें तुका तें कामां वचपाक दिलें ना तेणें तो जाणो तें काम तुका एफेक्ट जाता ताणें तुका दुसरें काम दिलें दुसरें मनीस विंचून काडलें आख्खें म्हणलें तुगे जिवितां बदलप केलें आनी म्हणलें तें तर जायनासलोलें थिंगा प्रॉब्लम जायनासलोलें जाल्यार तूं केन्ना चिंतपानी म्हणलें तूं यू वूड रिमेन द सेम स्टबर्न स्ट्रॉंग हेडेड पर्सन बट गॉड म्हणलें चेंज्ड युअर हार्ट he stopped you wherever he did तेन म्हणलें बॉर्न केलें थिंगा कितें वायट जातालें कितें रॉंग मना चिंतन येतालीं ती देवान म्हणलें स्टॉप केलें आनी दुसरें स्टार्ट केलें म्हणलें दुसरें लायफ स्टार्ट केलें म्हणलें दुसरें जॉब स्टार्ट केलें म्हणलें एंड एवरीथींग मेड ब्युटिफूल दॅट मेक सेन्स माम म्हणपाक लागलें हांवें म्हणलें चोय आमी म्हणलें म्हाका तुकाय दिसत आसता म्हणलें मामा बिकॉज आय प्रेड हांवें मेन कितें जालें हांवें थिंग एक मागणें केलें ब्लेसड सॅक्रमेंटा बसून हांवें म्हणलें आतां दवरलें तेच्या आनी हांवें म्हणलें whatever is not in the mind right be out of this child doesn't belong to me this child belongs to Jesus हे भाशेन मागणें केलें सो तें मागणें म्हाका दिसता काळजां गेलें So, Mama, thank you to मागणी केली म्हण आपणाचेर. That was such a nice prayer. I don't know, something happened to me म्हणून. So, हांवें मागीर म्हणलें चोयलें तूं म्हणटा मागणी केलो म्हण तें मागणी म्हणलें हांव कितकोन जाता म्हाका पवित्र उतर आयकून तें पवित्र पुस्तक द वर्ड वेन वी नो म्हणलें इट चेंजीस आवर लायफ एंड आय सेड ऑनेस्टली तें देवागे उतर आशिल्लो तशें म्हगे लायफ आख्खो चेंज जालो म्हणलें कित्याक म्हाका देवागे उतर नासलो म्हणलें तुमकां शिकोवपाक मुको आसलो जाल्यार हांव जाणटें तुमकां शिकयतालो म्हूण सांगलें सो दॅट मेक सेन्स आनी मागीर म्हाका सांगता आपूण केन्ना म्हणपा लागलें तुजें सो वुमन बायल चोयलो ना म्हणपा लागलें तूं कितू स्ट्रॉंग आनी तूं एक उतर म्हणल्यार तूं केन्ना चेंज करना म्हणपा लागलें आपूण ल्हानू सान मामा दे कांट बी एनी रोल मॉडेल चोय आतां पवित्र आत्मा कितें करता म्हाका आनी कोण रोल मॉडेल आपणा नाका आपूण सारकें तुजें चोयल म्हटरी सगलें आपणा मेळ्ळें म्हणपा लागलें हांवें सांगलें मगे कांय ना सगलें पवित्र आत्मा गेलें पण हांव हिंग कितें म्हणटा चोय आमी
एक फावट आमची येता न्ही आतां आमी म्हणटाय कितलो प्रॉब्लेम येता ते ट्रायल येता पूण आमी हे सायडीक चोयताय हे सायडीक चोयताय पूण मुखार चोवपाक सोदताय पूण हे सायडीक चोयल जाल्यार एक कन्फ्युजन हे सायडीक चोयल जाल्यार आनी कन्फ्युजन आमी कन्फ्यूज जाताय सारकी पूण मुखार चोयली आनी भावार्था वाट आमी धरली कितें उतर जाण तें आमी हें केलें जाल्यार आमकां कोण दिसोता आमी रॉयल्टी आमकां कोण दिसोता आमी मायटी isn't it? आनी हांव थिंग होरें हूंय पावल थिंगा म्हाका भिरांत येयलो ना हरशीं जाल्यार म्हाका भिरांत येता कोण्णू हांव एक आपणागे भुरग्याक लागून दूख जाता भिरांत येता म्हाका हें काडटा मातशें पूण भिरांत येयलो ना हांवें म्हणलें लॉर्ड वचो हो मुगे टायम मुगे टेस्टींग टायम कित्याक देव म्हणलें तूं तुजे भायर एक स्क्रिप्चर हांवें घेतलेलो इफ कॅन यू पुट दॅट फातिमा फ्लावी इट इज Psalm 30 verse Psalm 34 verse 4 दिसोत Eight. म्हाका 8. No, not 8, 4. It is a random scripture, random, but it helped me so much. Rava Choita. I think it's Psalm 37 verse 4. And really, 37. 37 verse 4. I Galpa think this Data? thing are given to तुझे Sister जीवित Povitr. सर्वेश्वराच्या हातान घाल ताचेर विश्वास दवर गरज तेंतो करतलो Ra English in Choita, 37. 37, 5, 5. 5 4 म्हणला 37, 5 Kaimata, because this you had given to Sister Povitr as well, I think. तुझे जीवित सर्वेश्वराच्या हातान No. It's 34, 4. 34. 34, 4, watch it. Please delight yourself in the Lord, and He will give No, the not desire. that one. No. सर्वेश्वराक हांव आशेन This is सोदतां 37, तो sister. म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता Praise God. It says, I sought the Lord and he answered me. In my pain, I sought the Lord. In my What is the pain, scripture, sister? 34 verse 4. 34 Ah, 4 it's at 37, that's right. So, काय जियोपानी मोनात? I don't know the Povitr Atmeachem or Mark scripture. Psalm 34. Verse 4. Psalms 34 4 ऐकाय. So, o scripture मुझ मोना योपा कारण ना. कसले कारण ना? कित्याक तो 5 चोयल जाल्यार look up to him and be radiant. So your faces will never be ashamed. That is the next scripture. But I mona pasun चिंतिलना o scripture म्हाका मेट्टो म्हण. पूण पवित्र आत्मा आमकां उलयता कितकोन उलयता म्हणटाय न्ही पवित्र आत्मा आमकां उलयत तेदोन आमकां उत्तर दिता. सो हेणें म्हाका उत्तर दिलें आनी कोंकणीन म्हणलो तें म्हणजे इंग्लिशीन हांवें म्हणलें तें I sought the Lord in my fears, in my distress, and He delivered me from all my fears. Fear कितें येवपा लागलो थिंगा? सो म्हाका फियर नासतो स्क्रिप्चर दिवपा जाता ताणें पूण ताणें उतर दिलें तें सारकें म्हणजे वॉट एवर द मदर नीडेड तें उतर दिलें त्या उतर आनी तो स्क्रिप्चर म्हणीत रावलो लॉर्ड इन माय डिस्ट्रेस आय सर्च यू यू गिव मी यू डिलिव्हर मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स. सो हांवें कितें केलें म्हगे प्रॉब्लेम देवा हातीन घायलें म्हज्या कांय करपा जायना हांव दोतोरू ना हांव आय एम अ सिंपल mother and that child doesn't belong to me, that child is given to me. Jeremiah 1:5, and many blessings through those children. I saw many sayti besaw te burग्यांवर वेचयली ओके आणि आता ही आवय उतरां हा म्हणलें म्हटली तो येता मूस एनीवे आता हांवें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सांगपाक आतां वोका वयताय दोगांय सांगपाक कितें जाणो कोण्णू तुगे लायफान येवं कितें तुगे लायफान जावं म्हणलें पूण देवा केन्ना विसोन नाका म्हणलें कोणू तुगे येयलो तुगे मॅनेजर तुका बरो हा आयज तुका म्हणपा जाय म्हणलें थँक्यू जिजस ती डिवायन हेल्प तुका मेट्ट तो चिंतपा जाय म्हणलें तो हेल्प मेट्टो मनशान केन्ना हेल्प करूं जायना म्हणलें मनीस आमगे लायफान येताय वयताय म्हणलें सो मनशांचे केन्ना पाते नाका आतां तूं मामा सारकी तूं बरी मुट्टी ते भाशेन मामाचे पाते नाका म्हणजे मामा आपणान दिली ते देवाचे पाते ही मामा आपणा फावो केली म्हण देवार घाली हे भाशे म्हणलें दॅट मेक सेन्स म्हणपा लागलें तूं सांगत तें दॅट मेक सेन्स हे भाशेन उलोवपा लागलें हांवें
घराको येयलो तशें मागीर म्हाका आतां इल्लीशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणजे प्रेयर करपाक. Come, let's say prayers, अशें म्हणटा. Let's do the affirmations together. Let's confess the word. अशें करून म्हणटा. आनी म्हणजे म्हणलें कितें जाता, म्हगे भाशेन म्हाका कितें दिसता तें उतर गेलें कशें जाल्यार. देवागे उतर तें. देवागे उतरान रीक गेल्ली. सो हें हांव होकोत देवा अर्ग दितां कित्याक फोकस आमगेलो आमगे चीत देवाचेर आहा जाल्यार म्हणटरीत तो आपूण आमगे प्रॉब्लम आपणा हातीन घेता. आनी एक पाटी म्हणटाय चोय कास्ट ऑल युअर केअर्स, सगळें देवा हातीन सोड. पूण देवा हातीन सोडून तर हांव हेंकां तेंकां हांव आहा गोंयांत, म्हाका कांय खबर ना. हांवें कांय म्हणलें ना. हांवें म्हणलें देवा तुज्या हातीन तुका जाता तें कर. कोणागलें तरी मन चेंज कर, त्या मॅनेजरांगे मन चेंज कर ना ह्या भुरग्यागे मन चेंज कर. काम तर करपा जाय, घराको रावपा जायना. कळ्ळें. आनी दोतोर बी सारकें बरें, जाय ती लीव दिताय तेका. सो हांवें म्हणलें कितें पूण करपा जाय. आतां हांव गोंयांत आहा. थिंगसान मागीर म्हाका मुगे भयणी वरवीं जॉब मेळटा तेका. हांवें म्हणलें चोय आतां हांवें सांगिल्लें चोय आतां कोणा सांगपाचें. ती पासून जॉब मेळटा येदो म्हणलें देव पावलोलो. तें पोझिशन तुका क्रिएट केलोलें. आनी रियली मुगे भाव भयणांनो सांगता देवान व्हडलें फावर दाखयलें म्हाका. व्हडलें. आनी हें इल्लेंशें काम कोत्ताय तें आमी कांयच न्ही. हें इल्लेंशें काम करपाक उमेद येता कित्याक आमी इल्लेंशें तर देवा केलें न्ही. देव सारको बाकेटांनी सारकें Amen. बाय वोतोत तितून कुदता आमचे पासत. इतलेंशें कुस्कूट आमी देवा पासत केलें जाल्यार भायर सोन. कळ्ळें. सो हे भाशेन म्हाका जालें. मागीर दुसरें कितें जालें आनी एक कितें जाता म्हगे लायफान हे धाकले भुरगे आहाय न्ही ते देवागे उतर उलयताय. आनी जिजसान एशें केलें, जिजसान तेशें केलें. आतां ते नाहलोले घरांत. ते आनी खंय गेलो आहले. ते आज येयले आनी म्हणलें आनी आमी खंय गेलीं सकारा. हांवें म्हणलें तुमी रोजार केलोलें? इतू दीस तुमी नाहलोले ते तुमी रोजार केलोलें? ना व्हडलो आहा तो सारको गिल्टी जाता. ना ग्रॅमा आमी रोजार केलो ना म्हणटा. जायती वस्त आहलोली करपाक. आय वॉज सो अशेम्ड म्हणटा. तीं घराको कोण नासतलीं माय बाय. आपणा लॉस दिसोल म्हणटा रोजार करपाक. हांवें म्हणलें धाकलो आहा तो कितें म्हणटा. ना आपणा लॉस दिसोल ना म्हाका जेमिली. सो हांवें म्हणलें बरें आतां रोजार करया आमी ओके. आमी रोजार करया म्हणलें. आतां मोठ्यान बसलो तशें रोजार करपाक कॉमेस केलें. मगे व्हडल्यान कितें म्हणलें Jesus, I am so sorry. I love you so much, but I didn't pray. Praise God. हे भाशेन आनी मागीर हांव म्हणटा जेजू तूं काय बरो, तो काय बरो होरेंच. आनी ते मागीर कॉमेंट्स कोत्ताय I am the salt of the earth. I am the light of the world. I am the head and not the tail. आनी तें मागीर मुगे दुया आयकों येता. ते काय बरें म्हणटाय ते आनी होरें सांगता काय बरें रियली द लव ऑफ गॉड, द जॉय ऑफ गॉड, द पीस ऑफ गॉड हे भुरग्यां वरवीं म्हाका दिश्टी पडटा पयलो. सारकें इनोसंटपणान एक पण म्हणटाय आय डोंट नो जीजस, आय डोंट वॉन्ट टू प्रे. वॉट इज देयर इन द बायबल? यू डोंट नो, यू ओनली रीड. ते स्टोरी बूक आसताय ते भाशेन वाचताय म्हणटाय. पण तांकां सांगिल्लें म्हणटा बेबी जीसस डायड फॉर अस. देयर इज नथिंग वी कॅन हायड. जीसस लव्स अस सो मच. हे भाशेन म्हणल्यार व्हडल्यावन तो धाकलो रोखडो तागे पेटोता ट्यूबलायट. वी मस्ट प्रे म्हणटा. बट देव लायफ चेंज कोत्तो जाल्यार कोण उजार कोत्तो म्हूण खबर ना. कोणा फ्रेंडां उजार कोत्ता, कोण मनशां उजार कोत्ता, धाकले भुरग्यां उजार कोत्ता. काय बरें होरें रियली म्हाका सांगोन दिसोलें. हांव म्हणटा आयकोत म्हूण मागीर आमचे खबर सांगोता जाता न्ही. सो प्रेज गॉड. आय सेड आय एम जस्ट गोइंग टू ओपन माय माउथ. फॉर द गुडनेस ऑफ गॉड इज unspeakable, uncountable, amazing. पूण आमगे Hallelujah. भावा एक उतर चोय तें उतर तें आतां खंयचें आतां म्हाका कितें जालें जाल्यार हांव भिना. हांव म्हणटा इन माय डिस्ट्रेस आय कॉल्ड यू माय लॉर्ड एंड यू हर्ड माय प्रेयर्स एंड डिलिवर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स. नाहलोलो तो स्क्रिप्चर उबो जालो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आय गिव all glory to Jesus. Everything without Jesus is nothing. Praise Jesus God. Christ. Thank you, Praise God. Jesus. Praise God. Praise God. So इतू ते म्हाका ती शेअर करपाक मेळनाहलोली कित्याक आनी आतां आमगे लोक बेगीन न्हिदपा वयता. सो आय कुड टॉक. Jesus Christ. Praise जेजू God. कारका. प्रेज गॉड. I Praise want to Jesus, go sister. like God. Sister, Yes, sister Maria, आंटी कोरपोयलो ती सांगिल्ली टेस्टिमनी हांव गुड आसना दिसता गो. गुड आसा?
हुंय आनी करपयली. My God. अरे सुकोर आहलोलो आमगे थिंगा गोंय आहा तेदोना. Just see होरे सुकोर. God is good. सुकोर आहलोलो आमगे थिंगा आनी आम उलयता आनी हांव मुगे भाशेन हांव चाव करपा दोत्ता. इंदी हांव केटल कोन्ना. इंदी हांव चाये पावडर घेता आनी चाव करता because I like nice strong tea. सुकोर आनी हांव बसून उलयताय. उदो दवरला अंडे गॅस ऑन केल्या. आनी हांव उलयताय सडनली म्हाका वास येवपा लागलो. सो आनी आतां तें कोन्न हांव आतां भायर गेलो जाल्यार प्रॉब्लेम जातालो. हांवें चोवपा पासून न्ही गॅस. भितर जावन म्हळ्यार सामको वास येवपा लागलो. हांवें म्हणलें सुकोर वास येता मरे. कितें आहलो काय गॅसीचेर सायबा चाव आहलोली. चोवपा गेलें. दोगांय आमी भितर गेलीं चोवपा गेलें अंडी सारकी करपून हें जाली. हांवें म्हणलें चोय आतां हांव भायर सवन गेलो जाल्यार कितें जाता आहलोलें चोय नाहलो जाल्यार. पूण तो टायम कसो आहलो आनी होरें हांव वचपा आहलोच म्हाका हांव भायर सवन. जस्ट सी देव काय करतो. ती आनी पासून कर. हांव कोत्साय बीन तेश कोन तूं पार्टी वाक्य सोत्र पटाय बिता. So हय. praise God. Thank you, Jesus. सारकां Jesus. कितें करपा दिना गो आमकां आमी होरें कांयच हूंय पडपा न्हय. सांडपा न्हय. कितें आमी I देवागे want to भुरगीं. glorify God. Amen. Go ahead. आमगे आम रावताय ते विल्ला न्हू अशें करून जायत शेअरिंग रूम्स आहाय. सो काल हांव थिंग उदक घातान म्हाका एक श्रीलंकन मेळ्ळे. फॅमिली येयल्या थिंगा. सो टुडे वॉट हॅपन आज हांव सकाळीं 8 न्हिदों गेल्लें. Today morning, 8 o'clock, I went to sleep. Praise So, God. न्हिदों गेलो थिंगा बेगीन उठोलें प्रेयर्स आहा देखून आनी I wanted to cook. So, कितूज नाहलें. म्हाका ती न्यू family येयली तेगे the baby बरें रोटा. For a long time she was crying. Praise So, God. I noticed it. तें रोडोता कितें जालें तर रे बाय गुड न्यूज रोटकायत भुरगें and that she's very small. So, from here, I just said the prayers. The Spirit of the Lord is upon this baby and the favor of God is upon the mother. I said, Lord, I thank you for blessing this baby with your Praise comfort God. and peace. And she's quiet now. And sister, not Praise even God. 5 minutes, she stopped crying. And I said, Amen. Lord, thank you. I just said it, sister. I said, God will make this baby quiet because I could hear her crying and ती मारकाली शेफ जालें, so it is lot of work and ती आखी रात वो काम कोताली. So I just said this prayer and I thank God. She just Praise God. stopped. I was telling Peter when he came, I said, you know what? This baby was crying and I heard her crying very bitterly. And I will take this thing, I will kitmali haun muge rozar kotole. And see how our God works, sister. So if Praise God. inson tinga Amazing. tekjpure oson deku muna astona. This prayer, sister, has helped me many times, even in the flight. Anxiety Praise flight. And on mother, when she's struggling with the baby sitting next to me, when I'm going in Qatar Airways, I said this prayer and the baby was quiet. God. So all glory to God. There is nothing that God cannot do. Amen. But Amen. Yes. it depends only on our faith. Yes. When we Amen. believe, it happens. Yes. Otherwise, nothing works out because it Yes. needs our faith. Praise God. He's Praise so God. faithful. And I Praise thank God Jesus. for everything. Today morning, what happened when I was preparing I was Konkan just sango. हांव आज सकाळीं when I was हांव रातीकोन बसून आहलें आनी म्हणलें हांव स्टडी कोतोलें humility because हेचे फळ आहाय पवित्र आत्म्याले आमकां सगळें तें इम्पॉर्टंट आमगे लायफाक सो स्टडी कोतालें आज सकाळीं बसून हिंगा आनी सडनली कितें जालें हांवें सिस्टरी हांव 4 तारखेर प्रिचींग कोतो म्हूण सांगलोलें नेक्स्ट मंथ सो कोण जाणा सिस्टर म्हूज काळजाची बेश्टी भिरांत अशी येयली Praise God. हांवें तूं कोतोलें अशें कोन्न आनी हांवें तुका तेच वखदार विदावट अ सेकेंड थॉट तो इवन वन Message केली. म्हाका स्वतायता बसता हांवें तुका मेसेज घायली सीस हांव तें कोणागे कोणाको सांग म्हण हांव दुसरी वीक मागीर कोतो म्हण वन्स आय सेंट यू एंड हांव पोत्तून मुगे मेसेजीचेर गेलें चोवपा मागीर जाय वखदार म्हाका उगडास येयलो हांवें म्हण हे अशें म्हूण घायली मेसेज हांव Praise कोणा God. म्हूण हांवें म्हण हो म्हाका म्हण Hoy. कोतालो Praise भिरांत काडटालो मुगे हेचेर वाय शूड आय एंड आय जस्ट रिब्यूक्ड हिम Amen. बिकॉज हेच्यान म्हाका घालोवपा जायना
And Yeah. you know, आमच्या sister हांव सदां देवाको मागोता म्हाका तें boldness दी like Paul, what he said in Ephesians 6. You know, Ephesians 6, he said in 18 or 19, it is the scripture, he said, we have to ask the boldness to preach the word of God, to share the word of God. So हांव सदां हें देवाको Praise मागोता God. म्हाका तें boldness दी, so that म्हाका भिरांत येवपा नाका मगे हितून आनी whatever I speak हांव कितें उलोयता तें boldly उलोवपा ना Amen. हाकडेन भिरांतेन हाकडेन Amen. उलोयना जावपा, but with that boldness and that power what God gives us. So all glory to God. He's an Praise awesome God God. and he never fails. We have to just glorify him. Sister, I had told Fatima काल सांगलोलें सोगलीं येतोरी आमी agreement prayer कोरू मु सांगतो म्हूण तुका तेगे गोवाक. Praise Jesus. Okay, मागीर कोरया session end जाल म्हणटरी. हय आनी आमगे हिंग सिस्टर चार्ल्स आनी पास्टर येयल्ले गोंय इंडियेसून. And you know what happened? तेणी कितें काय म्हळ्यार ते घरा अशें करून संडे प्रिचींग कोताले. कोण लायन दिले हिंगा आनी तेंक चोगांयको जेलींग आयले. Praise God. So I just want to pray for them so that they get Praise out of Jesus. that place. कित्याक काय म्हळ्यार they Praise came for the kingdom of God to preach his word. Amen. Like Amen. this thing Praise God. happened. So I just But request those everyone. are, Fatima, that is all what you spoke last week. It's all trials. And when we are God's children, am देवागे भुरगे जाले म्हणटरी आमकां ते कित करपा ते उज्यांतले वचपाकूच जाय. Yeah. And that's what करपाकूच जाय. the persecutions, yeah. Yes. And पयर हांव काल हांव एक हिंदू फॅमिली तेंच सांगतालें that आमी जेन्ना देवा सर्व कोताय तेदोना चड ट्रायल्स येताय म्हूण. And it is for the glory of God. ते कित्याक न्हू ते देवा ग्लोरी मेळपा जाय देखून. आनी आमगे देव सदां फेथफूल म्हूण. No, in 2 Corinthians 4:17 दिसत म्हाका तें घाल गो बाय. It's just like, भितरल्या आमकां renew कोत्ता. Even James 1:2. Count it all joy when you go through. तुवें ते पाट सांगलोच ते. Yeah. Joy, when you spoke Sure. about joy. But Yeah. this 2 Corinthians 4 वाचाय chapter एकदम बरो. सारको explain कोत्ता. आयते आहा तितू. 2 Corinthians 4, 17, I think 16 or 17. For at momentary light distress, this passing trouble is producing for us an eternal weight of glory, a fullness beyond all measure, surpassing all comparisons. No. What you put, Flavi? This keep on namgoe. Sister, this one, na? Na. Yeah, 2 Corinthians 4, 4, 6, 17. 16, 17. बारीक दिसती पडटा. Brother सांगता ते भाशेन. 16, okay. 17 कित म्हणटा? Okay, 17. तेच सांगितलं मगे तुका हांवें. तू इंग्लिशीन वाचीत गो, कोंकणीन वाच. हें वाच. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या आलोयनाका म्हाकाय दिसपणा सारकें. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या कालाच्यो कोणती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. आमेन. ह्या कोणती दुखीन आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मध्ये कसलीच सोर करूंकूच जायना. Praise God. You see? Yeah. This is how it is. And if you see 1 Corinthians 10:13, you see, now वाचाया, होरे वाचे, ओ chapter एकदम बरो, 2 Corinthians 4. 1 Corinthians 10:13. When we आम कोडचोन येताय म्हणटायचोय आमी, ते दोनो देव आपुणूचोय, हें कितें सांगत तेंचोय. Yeah, 13. this is also very nice. आज पर्यंत तुमचेर आयल्या त्यो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विश्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वन कोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मिचो ना. Amen. पूण कसली ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सोरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. All glory to God. Amen. दाखयलो ना फातिमा? Yeah. Praise God. Thank you, He's Jesus. the best God. So We are awesome. serving a great God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise Ani God. kona ha? Ani kona testimony ha?
Otherwise, we can start. आमगे एली साइल नेंगो किते आडले काय मी हा. Praise Jesus. Praise the Lord, sister. Praise Testimonies the I Lord. visit करपाक गेलोले फातिमा. Break जाता बाय, So break जाता. on the way, later on. Okay, okay, बरें, okay. Fatima, go ahead, bye. Miguel, गोते. Fatima, was. हांव येचो हा ऐकू येना. Okay. ना, म्यूटा राखलो तू. I see you. Mutar आनगी. Praise Okay. Jesus. Father God, I thank you for this fellowship. We are gathered here, Lord, to praise you and to glorify you. I thank you, Lord, for giving me yet another opportunity to share your word. Although I am not worthy to do it, Lord, but I thank you for choosing me, Lord, to share your word. Let me decrease, Lord. Let empty everything that is of me, Lord, and let you increase in my life, Almighty Lord Jesus. Holy Spirit, take complete control of this session. Bless each one of us, Lord, as we all are here to learn. You teach us and speak to us, and let it be a blessing to each one of us gathered here and who couldn't make it, Lord. I thank you, Lord, for everything you're doing in our lives. I bless your holy name. We give you all the glory and honor and praise. I thank you for Sister Maria, Lord. Thank you for this pulpit, Lord, where we all can practice and share your word. Lord, we do not deserve all this, but you have given us this, that love from Sister Maria. We thank you, Lord, for her Praise God. life, Lord, for whatever Amen. she's doing for your kingdom, Lord. Bless her immensely, Lord Jesus. Bless her heart, Lord, that is full of love. And help us also, Lord, to become like her, to work for your kingdom, to bring more and more souls to you, Lord. Everything is possible with you, Lord. Touch our hearts too, Lord. Give us that heart, that loving heart, Lord, that she has, to bring us all together and to push us forward to do the works of you. Because otherwise we wouldn't have been here, Lord. It's her who has brought us here, Lord, and it's your wisdom that is helping us to share your word. We give you all the glory, Lord, and honor and praise, as you alone deserve it, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Eyes out. Povitr Atmeachem foll. Khaltikai ulopasadika. Humility. Fruit of the Spirit. About humility. So, poili scripture am geya, James 4:10. I'll just read it in English. James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. The word of God says, humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. Amen. Jacob 10. Sorves pora mukar kalti zayat. आणि तो तुमका वयर काडटलो. See, देव आमकां सांग हे उतर आमकां जाकोब सांगता, जेम्स आमकां सांगता की आमी देवा मुखार खालती जावपाक जाय. आणि तो कित करतलो? तो आमकां वयर काडटलो. देव आमचेर आपल्यागेली कृपा दीत घाता. कोणाचेर कृपा घाता देव? ही पोज हिज ग्रेस. कोणाचेरी? जे मनीस खालतीपणान जियेताय. Those who जे मनीस खालतीपण आपल्या गेल्या जिवितान प्रॅक्टीस कोताय. बिकॉज खालतीपणान रावपाक एकदम मुश्कील सगळ्यांक. यू नो, आमकां खालतीपण घेवपाक एक पाटी आमकां दिसता आमी व्हडली. आमी आमकां सदां त्या जाग्यार दवरताय, विच इज ऑन द हायर पोस्ट. ओके, आनी जे आमकां कोणें सकयल काडी तूं, आमकां राग येता. कित्याक आमकां कितें जाता, यू नो,
गर्व आणि खालतीपण, these are opposite of each other. गर्व म्हणले pride. आणि pride म्हणलो कितें? Pride is the thing that God hates. God doesn't like pride. गर्व तो तुका आसत, मनीस वयर आहा तो सकयल पडटा, पूण खालतीपणान जर आमी रावत, देव आमकां सकयल आसाय ती वयर काडटा. So Proverbs 22:4. Today's scripture मातशें चड घेयलें, but I'll finish it off fast, don't worry. Praise Jesus. Proverbs, English and कितें Konkani ना, Old Testament ना, sister. Okay, Proverbs Okay, 22. wait. The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Okay, you want me to read it in रावंगा म्हणण्यो कितें? 22? 22:4, sister. जो मनीस ल्हानविकायेन चलता ताका इनाम कशें, सौरेस्पराची भिरांत, गिरेस्तकाय, मान आनी जिवीत मेळटा. Amen. Amen. हें नाम उसना तेजेरी? ना. Okay. जो मनीस ल्हानविकायेन चलता ताका इनाम कशें, सर्वेस्पराची भिरांत, गिरेस्तकाय, मान आनी जिवीत मेळटा. चोय देव कितें सांगता की आमी जेन्ना ल्हानविकायेन चलताय थंय आमकां इनाम केसो मेळटा? देवाची भिरांत, द फियर ऑफ द लॉर्ड, गिरेस्तकाय, प्रॉपर्टी मेळटा आमकां, रिचीज, मान म्हणलो कितें? ऑनर, आनी जिवीत दिता. चलताय तेदोना देव सांगता आमकां सगळें मेळटा. आमकां वी ऑल लव टू डू, आमी कितें आमी सगळीं खालतीकायेन रावपा सोदताय. डोंट वी? आमी रावंक सोदताय. Yes. And why do we want to? आम कित्या लागोन खालतीपायेन रावों जाय? कोणाच्यानी म्हाका सांगो जाता? कित्या लागोन आम खालतीकायेन रावपा जाय? For what? देवागे इनाम मेळटो म्हण. No, not only देवागे इनाम मेळटो म्हूण, कित्या Jesus was Amen. humble, right? And we are Yes. imitators of Christ. आमी Praise God. देवा imitate करपाचे. आमी Christians, right? We are like Christ. We have to live. आमी देवाले जिवीत, जेजूचे जिवीत जियेताय. Right or wrong? So यो Yes. सारकें. जेन्ना आमी घालतेपण कित्या सोदून रावं जाय? कित्याक आमकां जेजू आमचे पासत खालतीपणान हे संवसारांत येयलो की तो एक सर्वंट जालो आपल्यागे आपोस्तलांक, आनी तो सर्वंट जावन तेणे सगळें काम केलें आपल्यागे आपोस्तलांनी, तेंगे पांय धुयले. ही वॉज ऑलवेज हंबल. तो सदां सकयल रावलो. तो देवागे चेडो, देवाचो पूत तो, पूण तेणी संवसारांत येवन बोस्ट करून हांव सा बरकून हें भोंवतलो, बट ही वॉज व्हेरी सिंपल. द बायबल सेज, आमगे बायबल आमकां सांगता, पवित्र पुस्तक सांगता की जेजू ल्हानविकायेन चलता म्हूण. फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंटासून न्यू टेस्टमेंट आमकां शिकयता, देव आमकां शिकयता फकत ल्हानविकाय राव म्हूण. कित्याक ल्हानविकाय देवाक एकदम पसंद, लायक आवडटाली देवाक, सर्वेस्परा देवाक ल्हानविकाय आवडटाली. तेका गर्व लायक जायना आसलोलें. जेन्ना आमी आमगेलें जिवीत आम वयर देखून आसतना आमी जाती तूं सकयल रावप सोदीत जाल्यार देव चोयता आम कितको जियेताय तें आमगे लायफ. इट इज नॉट प्रिटेंडिंग. आमच्यान प्रिटेंड करूं जायना हांव देवा बरें येयली, आम सांत जाताय, भायर घराको शेजऱ्या बरें देखून आमी फरा करून तेंका उलयताय, तेंक त्रास कोताय. दॅट इज नॉट हंबलनेस. तें ल्हानविकाय न्हू. जेन्ना कितें जाता आमचे मोदें, आमगे भाव भयणां मोदें, आमी अंडरस्टँड जावन ल्हानविकायेन तें काबार करूं जाय. नॉट टू इन्क्रीज दॅट फायट, एनीथींग. आमकां जेलसी आसता दुसऱ्यागेली, वाय? आमगे काळजां आमी ती जेलसी घेवन रावं जायना. वी हॅव टू बी हंबल. दुसऱ्या चोयल म्हणटरी आमी हॅपी जावपा जाय. ओ तेका देवान ब्लेस केलां. वी हॅव टू बी हॅपी फॉर दॅट, रायट ऑर रॉंग? वी कॅनॉट बी जेलस.
बट नाव आतां संवसारांत हें जाता. सो आमी जेन्ना जेजू भाशेन जियेवपाक सोदताय, तेगे लायफ आमी जियेवपाक सोदताय जाल्यार आमी पयलीं ल्हानविकायेन चलों जाय आनी देवाको मागों जाय ती कृपा दी म्हूण आमकां ल्हानविकायेन चलपाक. कित्याक जेन्ना आमी ल्हानविकायेन रावताय तेन्ना you know what, when we are humble we can approach God. आमच्यान देवाकू देवा what you say approach, आम देवा बरे वचों जाता. आमच्यान आमगे सगळें देवाको शेअर करूं जाता. आमच्यान देवा बरे ती इंटिमसी घेवपा जाता, दॅट रिलेशनशीप देवा बरी ती सोयरीगोत आमगे आख्खे काळीज आमच्यान देवा भेटोवपा जाता. अँड दॅट इज अ रिलेशनशीप विथ गॉड, विथ Praise जीसस. God. आणि ती आमच्यान केन्ना करूं जाता जेन्ना आमी आमगेलें जिवीत खालतीकायेन चलताय तेदोना. आनी यू नो वॉट, आमी आमगेलें सगळें देवाको शेअर करूं जाता. आमगे दूख, आमगे कोश, आम कित भोगतायत एवरी डेज थिंग आमच्यान, इवन आमगे सोदांचें लायफ, यू नो, हंबली वेन वी गो आम खालतीकायेन देवा मुखार वचून आम देवाको मागोन देवा सांगो जाता आम कित कोताय तें आमगे दिसांत कित तें. बिकॉज यू नो एवरीथिंग सगळें संवसारांत कितें आम कोताय तें, you know, the key to it is humility. देवा बरे वचपाक चाय कित जाण तूं? Humility, खालतेपण. Praise God. This is the most important thing आमगेल्या लायफाक. आमी खालतेपणी आमगेलें जिवीत जियेवपा जाय देवा मुखार आनी आमच्या भाव भयणा सांगातीक सगळ्या बाराबर, फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर्स, नेबर्स, एवरीवन. नॉट ओन्ली टू शो ऑफ करपा न्हू, बट इन रियालिटी देवा बिकता देव आमगे काळी चोयता. आमच्यान देवा चीट करूं जायना बिकॉज ही वॉचीज अस. आनी यू नो वॉट, एक उगडास दवराय, देव तुमगे कित कोताय तें चोयना. तुमी हिंग कोणा बरी वचोन रोजार कोताय आनी कितें, तो तुमगे काळी चोयता. वेदर इट वॉज फ्रॉम योर हार्ट ओ तें बेश्टें देखाव्या केलोलें तेसो कोताय ना देवाक. तें तुगेल्या काळजांतसून आसूं जाय. दॅट लव should be from your heart. आमच्यान प्रिटेंड करूं जाता कोणाको मातशें आमकां कितें फेवर जाय जाल्यार आमी तेका बरी कोतोली, मस्क मातोली. तो मस्क तेसो, तो मस्क चोयता देव केसो तो. इट इज फॉर आवर ओन बेनिफीट. सो जेन्ना तुमी लायफ खालतीपणान जियेताय, यू नो, इट इज ऑनरिंग गॉड. तेका लायक जेजू देव हुशाल जाता जेन्ना तो तुगे भितर खालतीपण चोयता. You know, Matthew 23:11-12. Let us take this scripture. Matthew घालून जाता न्हू फ्लावी? Yeah, only New Testament. शिक. Matthew, कितें? 23. 23 Praise आणि God. वर्स वर्ड खंयची? 11-12. इकृती 12. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता तांकां देव उंच काडटलो. एमेन. सी, हिंग थंय देव कितें सांगता, तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक. तो तेगे आपोस्तलां हें सांगता. जेन्ना ते सगळे उलयताय कोण व्हडलो आमचे मदें, हू इज द ग्रेटेस्ट. सो जेजू तेंगे भितर कितें चिंताय तें देवा खबर आसता. आमगेली एक एक कोणी देव जाणा, एक एक चिंतप आमगे काळजांतू एक एक आवंड. तुम सजमना काय ते खबर ना म्हूण, तेक सगळें खबर आहा. आमकां कित जाय, केदोन दिवपा जाय, आम कित चिंताय, कित करूं चिंताय, दॅट तो सगळें बरी भाशेन जाणो. आनी तो सांगता हिंगा, आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता तांकां देव उंच काडटलो. आमेन. थंय देव Amen. उतर आम देव जेजू सांगता की जो कोण आपल्याकू उंच काडटा, आपल्याची, तूं जाणा आम एक एक पाटी आमकां देखून प्रायड, इवन मी, हांव दुसऱ्या आनी क्रिटिसायज करूं, म्हाका क्रिटिसायज करूं जाल्यार Praise बरें. God. So, you know, once upon a time, I had a beautiful voice.
आमगे पाड्या फातिमा म्हणून फेमस आलोले फॉर Praise God. सिंगिंग इन द चर्च. हांव इतुले म्हाका फादर जावं आमगे आख्खी इगोज हांव मिसा वयता मुगे कोयर आसा थिंग सगळीं जाणटी येतालीं आनी म्हाका कितें म्हणलें बाये तुगे कोयर आहा न्हू तूं आहा न्हू आमी तुगे थाळा आयको हांगा साम बरो दिसता आमगे काळजा धादूसपण भोगता म्हणटालीं. फादर देखून म्हाका कोयर ना जाल्यार कोणालें काजरां मुगे घोराको येतालो आनी म्हाका घेवन वयतालो आज Praise कोयर God. ना तूं यो म्हूण इगोजेक. सो म्हाका आतां कितें जाता ऑल ऑफ अ सडन हांव कातार येयले म्हणटकीर इवन इन क्वेट हांव कातार म्हणटालें नायट विजिला वयतालें इवन बिहायंड हांव फाटल्यान रावन कातार म्हळ्यार फादर ऑल्टराचेर चोय ते कोटाले हांव इगोजे येयले म्हूण. Praise आनी God. अशें करून मुगे वॉयस आहलो वेन आय केम टू कतार म्हाका कंटिन्युअस थोंडी जावपा लागोली आनी मुगे वॉयस आय कुडंट रेज माय वॉयस पयलीं भाशेन म्हाका कातारू करपा बंद जालें मुगेलें मोदें एक एक फावट कपकोन बंद पडटालो. सो यू नो we never know केदोन आमचे भितर गोर्व येता and I also don't know, I never had that pride कित्याक हांव Praise. तियात्रां बा कांतार म्हणटालें I even went on TV to sing the Wow. song. So I never had that pride. म्हाका केन्ना ती pride तेसो म्हाका कळोंक ना कित्याक हांव एकदम I started singing when I was very small कित्याक आमगे माम साकिस्तांव आहलो सो आंज बोडवे I sang even that कुर्सा वाट आसत ते दोना ते हेचे Veronica. Veronica song I sang when I was 9 years old in such a big crowd and तुम जाणाय 5-7 ते दोन गोंय कितू Wow, crowd praise जातो God. आनी देशे आहलो I still remember that पूण हांव केदना एशे कोन्न चिंतूंकू ना कित्याक I grew up in that thing. सो म्हागे आतां मुगे वॉयस सगलो पेडे जाता तो चोयन I was like asking God, Lord, हो मुगे ताळो हांव तुका यूज करूं सोदितां बिकॉज हांव तियात्रां बी सगळें बंद केलें लॉंग टायम आनी हांवें सांगलें जेजू म्हाका मुगे ताळ कित्याक तुवें गेलो why my voice is gone, Lord? I am serving you. म्हाका तुका सर्व करूं जाय. I want to worship you. And every time I cry sometimes to God because I love singing His praises. Even घराकडे हांव worship लायतानी हांव फोर्सान कातार म्हणटा मुगे घरांक जेजूगे कातरां. सो हांव देवाको हें सदां इचोता कित्याक म्हाका खबर ना केदोन गोर मुजे कोडे भितर चलतायत गोडी गोरवान गोडे मुगे देवान तो मुगे तो वॉयस बंद केल जायत यू नो and I always ask हांव सदां देवाको बोगसोन मागोता जेजू मुगेल्या लायफा in case गोर्व आसा थोडें देखून जाल्यार जेजू ते कान उडय म्हण that spirit of pride because I don't want to be destroyed with that pride because एक उगडास दोराय जेन्ना गोर्व spirit of pride comes into us ते गोर्व आमचे भितर येता न्हू ते तूं खाबार कोता it finishes off तूं ह्या थिंगसोन don't imagine you will be there for long तुका दिसतलें तूं वयर आहा हांव बरो वयर पावलो तेंको कांय ना मुगे फॅमिली हांव देवान म्हाका हितू ब्लेस केला इट इज नथींग लायक दॅट तुका खबरू ना तूं केदो सकयल पडटो तो सो केदना गोरवान नाचनाकाय केदना गोर्व घेवन बसनाकाय की म्हाका देवान बरो ताट दिला म्हाका आनी एक सुये आहा इगोरचे कोणू कातार म्हण तूं आनी तूं तर रॉंग हितून गेलें म्युजिकान म्युजीक रॉंग म्युजीक एक वाजता आनी तूं तर दुसरी कातार कोता इट रियली अपसेट्स मी upset jata कित्याक that is for the glory of God we are singing for God so when we are singing we have to be up to date तू काजरां गेल्या डान्सा कातर म्हणटोन तू कितें दिजेस्पेनात कातार म्हणटोलें ना न्हू तू बरको कातार म्हणटा सो आमगे देवा कित्याक आम दिजेस्पेनात कातार म्हणटोली we have to sing to the tune am I right Yes. sometimes Yes. sometimes I really get angry even in this church and हांव मागीर तोंडान रोखडें सांगोता हांव रोखडें ताका सांगोता बंद कर तुगे आयको येना म्युजीक ऑन जाल्यार हांव ताका सांगता तूं म्युजीक ऑन चड कोता आम कितें म्हणटाय तें आयकोन देखूय येना सो दिस इज हाव इट इज यू नो समटायम म्हाका जाता आनी हांव देवाको मागीर गुन्या बॉक्सान मागोता गोडे हांव थिंग रॉंग आहलो आसत यू नेवर नो वॉट प्लीजीस गॉड बिकॉज समटायम्स वी आर रॉंग आम दिसता आम कितें केलें तें रायट पूण तें रॉंग सो जेन्ना आमी खालतीसान तेज बरी येयन आम गुन्या बॉक्सान मागताय आम रिपेंट जाताय आम कितें केलो तें you know that is called humility and God loves that
आणि जेन्ना तो चोयता आपल्यागेले भुरगे अच्छा तेणे आता मिस्टेक केलोली पण ते पोतून येईन तेणे आपल्यागेलो गुन्या वळखोन आपल्यागे फॉल्ट ओळखोन तेणे कित म्हणलें गॉड आय एम सॉरी म्हाका गुन्या बोगोस हांवें ती चूक आदारली मुगे नेनारपणान आणि जेन्ना तूं हे देवा आपल्यागे काळीज फुटोन रडोन तूं तुगे कोन्नी केलो त्यो वायट कोन्याचे तूं जेन्ना बोगसण मागोता आनी कालतीपण घेता तेन्ना देव आमगेले ते मागणे आयकोता अँड ही लव्स यू फॉर दॅट वी ऑल नो एक स्टोरी एक एक my God. One person comes, Pharisee, he comes to Igoje येता तो इगोजे रोजार कोता तो येता सांगता हांव सोदां उपास कोता रोजार कोता हांव तुका मुगे टायट्स दिता हांव तुका सोगलें कोता सो ही थिंक्स आय एम ब्लेस्ड तुमगेर बेसांव घाल तिची आनी दुसरी एक येता तेची इगोजे आनी तो बाळ म्हणटा हांव पातकी दोनया हांवें जायत पातक केलें मुगे लायफा हांव फेल जालो हांवें तुका प्लीज करूं हांवें कांयच करूं ना दोनया हांव परफेक्ट न्हू I couldn't do anything good for you, Lord. Forgive me. तो देवाको गुन्या बोगसोन मागोता कित्याक हांवें कांय बरें केलें ना दोनया तो देव कित सांगता कोणागे मागणी देव आयकोता जो मनीस कालतीजान मागतालो जो आपण पातकी दोनया म्हणटालो आनी तो दुसरो फॅरसी कित म्हणटालो हांवें कें केलां हांवें तुका एश कोन्न दिलां हांवें एका हेल्प केला हांवें फ्लाविया पयशे दिले आनी कोणा ज्वानिना हेल्प केलें तेगे कामां कोणें so he was telling God what good things he has done and he was boasting about it. आणि दुसरा तो वाड कित कोतालो आपल्यागे खालतीपणान मागणी कोतालो जे मागणे खालतीपणान केलोले देव आयकोता प्रायड घेन केन्ना आमगे कित दिसोता आमगे शिकोवपा हा यू नो मेनी अ टायम्स आमगे टिनेजर्सांक कित दिसोता एंड स्पेशली दीस जनरेशन आमगे दिसोता आम MBA केली MBBS सगळ्यो डिग्री त्यो कित लायताय तितल्यो लायाय तुमी MBBS कित मेट तितले आनी हांव कित दिसोता ते डिग्री आहा देखून आमी ते जाग्यार पावले देवाको देखू करूं जायना म्हाका देवान गिन्यान दिल ना मुगे गिन्यान ते नो आमगे गिन्यान कांय ना झिरो देवान तो तुक तें गिन्यान दिलो ना तुज्यान कांयच करूं जायना कांयच करूं जायना आमकां दिसोता हांव मुगे चेडवा देखून सांगता तुम MBA कोराय ना आनी कितेंय कोराय मुगे SSC देखून बरी म्हण तुमची बरी हांव सदां सांगता कित्याक देव तुका एक पाट एक मनीस इस्कला गेलोलो आसना बट यू नो द विजडम ही हॅज अँड ही इज ब्लेस्ड विथ दॅट विजडम देव तें गिन्यान दिता तो कांय नोना स्वता पूण तें गिन्यान तें खुंयसो मेळ्ळें देवागे आपोसलांकूच चोयाय दे वर फिशरमॅन्स रायट ते नुस्त्या मारूं वयताले जेन्ना जेजू मोन मेलो जेजून आपल्यागे जिवीत जेजूगे जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो आनी ते एकले उरलोले वॉट डीड दे डू ते कित कोताले ते देवागे पोरगोर कोताले देवागे उतर कित कोना आनी लोक तेंकां अजाप जातालो कित्याक लोक म्हणटालो अब्बा हे कांय शिकलो ना हेंकां कांय खबरू ना की तेणें उलोवपा देखून ना हे तो फिशरमॅन हे नुस्तेकार हेंकांनी कित कोटा नुस्त्या मारपा शिवाय बट सी तें गिन्यान कोण दिलोलें बिकॉज द होली स्पिरीट वॉज वर्किंग इन देम that wisdom that the Holy Spirit was inside of them working with them and they had God's wisdom to preach तेंक देवागे गिन्यान आहलोलें देवा जेजूगे उतर ते हिंगा थिंगा सगल्या वचोन शेअर कोताले आनी लोक अजापतालो तेंगे उतर आयकोन कित्याक लोकां दिसतालें ते सांग कांय नोडा आहलोलें बेश्टे पूण जेन्ना ते तेंगे प्रिचींग आयकोताय जेन्ना ते एश कोन्न शेअर कोत्ता तेदोन ते आयकताय देवागे उतर they were amazed with all of that. Paul was different, but others, they were not educated. Paul was well educated. And everything that Paul has shared is a great blessing. I'm all the best now, you know. So in this, I have already said now what God, Jesus told us that am devani Jesuning sangila jedna milan vikain rautoli jedna to mota tumka to voir katolo. And
जेजू ऑन व्हडलें एग्जाम्पल कोणाचें दिवपा जायना म्हज्यान तुमकां, कित्याक जेजू ते ल्हानविकायेन रावलो. तो संवसारान येयलो, तो ल्हानविकायेन रावलो, तेणे दुसऱ्यागे सेवा केली आनी लास्ट तो त्या खुर्सार देखून with that humbleness he even went to the cross to deliver us. आमकां त्या पातकांतली सुटका दिवपाक तेणे सगळें सोशिल्लें आनी ल्हानविकायेन सोशिल्लें. नाल्यार तेणे थिंगोसोन म्हणोन तुमकां लागोन हांव हुरीस घेता, तुमी कितें कोताय? तेणे केन्ना म्हणना. Praise आज Jesus. देखून तेणे आमकां God. विचारलो ना. Praise He God. didn't even say. आम जाल्यार म्हणटाली, अब्बा तुका लागोन हांवें कितू मार घेयल मुगो आनी तूं म्हाका जेशमू सांगोता म्हणटाली न्हू. We will say. Yes. आमगे भुरग्यां Yes. म्हणटाली, आमगे फॅमिली देखून हांव म्हणटाली तुमकां इवन I say. हांव म्हणटा तुमकां लागोन हांवें कितें केलें आनी आज तुमी म्हजी खबर देखून घेयनाय म्हणटा. So that Praise is God. all I, myself and me, Yes. myself and I. Chedna, me, myself and I, Zata, that is the pride. We can do nothing with God, without God. You know what? हांव केन्ना एक एक पाट कितें म्हणटा, मायक हांव कितू वर्सां जालीं चोयता म्हणटा. हांव चोयना. इट इज गॉड. तेण तर म्हाका काम दिवना. हांव कितें चोयता आहलो तें एकू? कितको चोयता आहलोलें? बुको तर पयशे नासले. हांव खूंयचे पयशे मोत्ता आहलोलें? सगळें देव कोता. सगळें देवाकोसोन येता. And when I say that sometime by mistake, हांव कितें म्हणटा, जेजू म्हाका गुन्या बोगोश. तें तुवें दिलो म्हाका, हांवें कांय केलो ना. इट्स नथींग ऑफ मी. काल आमगे चेड्या एक टेस्टिमनी सांगतालें. एक पास्टर येयलोलो आमगे हिंगा. 31 years old भुरगो आमगे इगोर्जे येयल्लो पळय प्रीच कोरपा. ही एक्सेप्टेड गॉड. एंड तो आपल्यागे टेस्टिमनी सांगतालो. हाव ही वॉज humble before God. तेणे देवा 11 वर्सां आसतना तेणे देवा आपणायलो आपल्यागे हेतून. And at the age of 31 now, he's preaching the word. He's having such an anointing. तेगे लायफाचे 30 आणि 8 लोकां मेलो चित केले आनी तेगे टेस्टिमनी आयकोन I had goosebumps. आनी तेका चोय I was overwhelmed. मुगे काळीज इतुलें हुरबेन भरलें. And you know what? हांव कितें चोयता ते चेड्याको मुगे चेड्या चोयतालें. आनी हांव देवा सांगतालें, जेजू तूं तर हे चेड्या यूज कोता, मुगे चेड्याको यूज कोर तुगे किंगडमाक. तेगे लायफ चेंज कोर, तेगे डिजायर्स चेंज कोर दोनया. तेगे डिजायर्स तुका सोदपा आसदिया. तुगे किंगडम तेका सोद दिया, तुगे राज तेका सोद दिया आनी तुगे रायचसनेस, तुगे खरेपण तेका let him accept sick that thing. तेका तें सोद दिया आनी कितें न्हू. Not this worldly pleasures. येती गाडी घेया मामा, हें कोरया मामा, आपल्या हें जाय मामा. ना. I don't want anything. मुगे म्हाक देवाको मुगे हेच कालतीपणान मागणें एक आवयचें की मुगे चेड्याक तूं हे डिजायर्स दी दोनया. तेगे डिजायर्स चेंज कोर. This is what I pray. And when I saw that boy, I asked God, हांवें देवा तेच सांगिल्लें, म्हाका मुगे चेडो एश कोन्न जालो जायो. तुज्यान जाता दोनया तेका चेंज कोरपा, हात लावपाक. आनी मुगे चेड्या जेन्ना सांगलें तेणे 30 आनी 8 जाणां मनांतून जीत केलें म्हण मुगे चेडो सांगता, मामा तेको जायना तें कोरपाक. बेश्टी कितें सांगता. And then I corrected my language, my this thing sentence what I had sent him, I correct केली and I बरोयलें तेका. He raised the people from the dead by the power of the Holy Spirit. Praise God. Because God was working that miracle, not him. And then he said, praise God. जेजू कोता मामा तें. हांवें म्हणलें वय, मुगे मिस्टेक जाली. हांवें म्हणलें पवित्र आत्मो तेज भितर आहा तो एक काम कोता. आनी तेगे टेस्टिमनी धाडलें काय, हाव ही हॅड कन्फेस, तेगे टेस्टिमनी दिलो ती. And it was an amazing testimony. So जेन्ना आमी खालतीपणान देवा बोरे मागताय, देव आमगे मागणे आयकोता. He is with us all the time. आनी आमी बरें जिवीत जियेपाक आनी आमगे लायफ फ्युचर आमगे मागीर मुखार जिवीत बरें उरपा आमी कितें करूं जाय? नॉट थ्रू सेल्फ एक्झॉल्टेशन. आमची ओडीक सांगोन आमच्यान आमगे फ्युचर चोवपा जायना. बट थ्रू ह्युमिलिटी, खालतीपणान जेजू मुखार, आनी आमकां तर गोर वासोत उगडास दवराय
घर म्हणजे आमगेलो व्हडलो दुस्मान, बिगेस्ट एनिमी. आनी खालतीपण आमगे फ्रेंड. कित्याक आमगेलो देव एकदम खालती आनी आमी खालती रावपा जाय देवा भाशेन. वी हॅव टू रिमेंबर दीस की खालतीपण आमचे आम सा थर्ड क्लास चिंतपा न्हू, पूण आमचे थोडे चिंतपाचे. समजले? आतां आमी कितको म्हणटाय, Jesus, let Jesus increase and let me decrease. That means we Praise want to God. decrease in our life. So you all have to decrease in your life. तुम तो तुमचे ओडिक्यो सांगो रावत, तुम्हानी decrease कितको जातोले. Am I right? So you have to correct. decrease yourself. It is not that तू तुकसा belittle कोता. ना. You're not belittling yourself. तू तुकसा कोचऱ्या भाशी कोना. पूण तू तुका ल्हानविकाय दिता. तुगे लायफाक तू ल्हानविकायेन जियेपा सोदिता. सो हे ह्युमिलिटी म्हणली ते. इट्स तू कित्याक तू युजलेस न्हू, बट you are thinking less of you. So आनी कितें चड आमी चड आमगेलें जिवीत ऑक्युपायड, आमगेलें जिवीत आमी प्री ऑक्युपायड दवरूं जाय. जेजू सोबें देवा बोगले. We have to keep our lives preoccupied. Sister, we have to be working in the kingdom of God. देवागे उतरा मध्ये देव कित सांगत ते चोयन आमी ल्हानविकायेन चलो जाये. आनी हे खालतीपण आमकां कित्या गरजेचें तें सांगत तुमकां. Now when we are going in front of God, आमी आतां देवा बरें आमी गोजे वयताय, रायट? आनी Yeah. we have worship. We have the entrance song to me and all that stuff. But you know what? When you go for preachings, teachings, sharing out the word of God, there is worship, which is so important, and it is having so much of anointing. And it thing we have to go. Worshipa we have to go with a humble heart in front of God. आमी कितली व्हडले आसो आमगे लायफान आमकां कितली गिरेस्त काय आसो. Let us be the richest and multi-billionaires or millionaires, whatever it is. पूण जेन्ना आमी देवा बरें वयताय, go like a very poor person, a very humble person at heart. You have to be so humble when you worship. तू देवा जेन्ना वर्शिप कोता आनी ती ते कांतार म्हणटा, you live that word. You act as that word. ते practice कोत तू ते जे तू ते word आयकोता ते worshipा. You're worshiping God. तू देवा आर्गां दिता. तू देवा बरी रोटा. तू खबर देखू ना केदोन तुगे दोळ्यांतल्यान दुकां आवताय ती जोरी भाशेन. When you humble yourself before God, and He accepts that worship. देव ते तुगे खालतीकायेन केलोले मागणे कित म्हणटाय एक्सेप्ट कोता. मानून घेता. मानून घेता. Yeah, आयकोता देव. So let's take Philippians 2:6-11. Praise God. I already explained this, but I want this scripture to be heard by everyone. Philippians 2:6-11. अच्छा 6. देवाच्या सोयबाचो तो, पूण देवाची गोट ताणे आशेन सांबाळून दवरूंक ना. आपणाकूच खाली केलो, मनशाचे सारकें घेतलें, गुलामा आकार दवरलो, मनशाचे गोतीन जिवन, ल्हानवीक विनम्र तो जालो, मरण कुर्साचे मरण. Sister Sokolos. This for now, sister. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबान व्हेलो
आणि नाव ताका दिले सगळ्या नावावन व्हडते म्हणून आता सोर रोचना स्वर्गार पृथ्वेर पातालान जेजूच्या नावान मुखार जेजूच्या नावान जेजूच्या नावा मुखार साश्टांनी वंदन करून आणि जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण पोरगोट करून सगळ्यो जिवयो उमाल्यान देवाक बापाक महिमा दिव ससे हांवें तुका आतां सांगिलां की जेजू कित केलो ही लोवर्ड हिमसेल्फ तो हितूलो ल्हान जालो कित्याक ही सबमिटेड टू गॉड टू द पेनल्टी तेणे देवा आपल्यागे लायफ दिलोलो तो हिंगा हे संवसारांत जेजू कित्याक येयलो ही एम्प्टीड हिमसेल्फ द वर्ड ऑफ गॉड सेज he existed in the form of unchanging essence of God as one with him तो देवा सारको जावन आमचे बरे येयलो with the fullness of divine attributes, the entire nature of deity, and with the equality with God, a thing to be grasped or asserted. देवा भाशेन तो जावन येयलो पूण तेणें कितें केलें तेणें आपल्यागे सगळें एम्प्टी केलें तो धाकलो जालो आमचे बरफी एक सर्वंट जावन आमचे बरें जियेलो एक सिरविदोर जावन मेड इन द लायकनेस ऑफ मॅन तो आमचे भाशेन मनीस जाल्लो आणि तो he became completely human. He never behaved and केन्ना देव म्हूण आपण प्राउड खूप गर्व करू ना पूण तो आमची भाशेन जियेलो एक पातक कोण आसतना being fully God देव जान पूण fully and fully man. He was God but he was man also and man after आणि मागीर he was found in outward appearance of man. तो देव मनशा भाशेन जालो ही तो खालतीपणान जियेलो आणि तो देवागे उतराक ओबिडियंट रावलो तेणे देवागेले मानामेत ओबिडियंट मीन्स ही पाडो ओय तेन देवागे देखून देवान कित केलें because then itu humble zalo to itu then obedient zalo even to the point of death to melo morna paran dekun to deva bore khaltiponan ani tege ye obedient ravlo padun ravlo devage uttor ani till the death on until even the death on a cross te fursache to melo amch pasot ani devage uttor ten parle ani Khaltikaien to ravlo ten किते बोस्ट करू ना सो देवान कित केलें देवान तेका वयर काडलो because he humbled himself God exalted him and bestowed on him the name which is above every name म्हूण देवान कित केलें तेका वयर काडलो आनी सगळे पृथ्वेर स्वर्गार रोचना मोदे पातालान जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगीन वंदन करूं which will so that every knee will to kneel. He said that every name of Jesus, so that at the name of Jesus, every knee shall bow. देवान तेका इतू वयर काडलो की तेगे नांव जेन्ना घेतली सगळीं साश्टांगी तेका वंदन करतली आनीक and that every tongue will confess आणि सगळे आपल्यागे तोंडान उचारतली की जेजू आमगेलो सोडवणार म्हूण टू द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर देवा बापाचे Amen. So चिताय जेजून आमकां लागून कितू खालतीपण गेल ते आनी जेन्ना आमी गोरवान लोकांक सांगता हांव क्रिस्तांव तो कित म्हूण आमकां लोक क्रिस्तांव म्हूण कितको अडटलो जेन्ना ते खालतीपण जे जेजू सोवे आहलोले ते खालतीपण आमगे लायफा आसतरी देव आमचे भितर आस म्हूण लोक चोयतलो आनी कित म्हणटलो हांवूय ना बाबा ते बाय पयले तेसो आहलोले आतां बाय ते सा चेंज जाला ते सांग देवागे भितर ते पण भोगोटा तेश कोन ते जियेता एश को right or wrong sister this is how we have to present Jesus. Wow. So it is that humility
in our lives. आमगे लाईफांत ते खालतीपण जेन्ना आमी ते खालतीपण घेवन चलताय तेन्ना आमी जेजू आमचे भितर जेजू दुसऱ्यांक दिसपडटा. We show Jesus in us. We represent Jesus. Amen. Praise Jesus. So we Praise. have to learn, this humbleness. Every verse, there are so many scriptures in the Bible. And Bible आमकी सांगता that God, देव खालतीपणाक treasure कोता. He is pleased with खालतीपणाक. तो सामको खुशाल जाता. He loves being humble. In 2 Chronicles 7:14, देव कित म्हणटा? If my people which are called by my name shall humble themselves. देव म्हणटा मुगे लोक or Israelite जे मनशांक आपण तेंका मुगे नावान आपयनाले ती तर खालती जायत आणि मुजबरी रोजार करीत आणि they will seek my face. ती म्हाक सोदतली आणि तेंगेले वाईट तेंगे पडे लाईफ आहा सगळे हॅबिट्स आहाय नाकाल्ल्यो वाईट कोन्यो ज्यो आसाय ती तितू तू पयस सोदतली आणि आपल्या बरेन गुन्या बक्षण मागतले and they will repent and turn from all their wicked ways. देव कित म्हणटा हांव तेंगेली मागणी स्वर्गासून आयकतलो आणि तेंका बक्षितलो and I will heal their land. देव म्हणटा आपण तेंगेले आख्खे तेंगेले नेशन आहा ते आपण बोर कोतलो. So what does God want? आमकां देवा कित जाय आम केलोले? देवा जाय आमी खालतीपणीन हें जिवीत जियेलोले, बरी भाशेन रावलोले, एकामेका बरी मोगान रावलोले, न्हू रागान ओर नाटकायेन ओर दुसऱ्यागे वायट करून ना. देवान सांगिला मोगान रावाय, खालतीपणान जियेयात आणि सदां इवन विथ गॉड देवा बरी आमचे वयताय खालती जावन येयाय मुज बरी. आणि देव आमगेले खाली सोयता आणि तेन म्हणला जेन्ना आमी देवा बरी खालती जावन वयतली आणि आमी आमगेल्या पातकांचे जे आमी कोताय दीस आनी रात वी सीन एवरी डे. इवन आम कितें एश तशें आत कोणें आतां घरा कडेन म्हणजे म्हाका कितें म्हळें पिटर म्हाका राग येयलो. इट इज अ sin. Praise God. We sin every moment. आम केन्ना घराको देखून आम दिसता आमगे भुरग्यां बरी आम तेंची बडा कोण उलोयली. We keep on grumbling, murmuring at our children. That doesn't help. Brother Johnson म्हणटालो तूं तुगे चेड्या सदां बोवाळ माता any changes? Then I told him, no brother. Then he said, you have to shut your mouth and not say anything to them and be loving to them. Yeah, sister. Praise So Jesus. let us all learn to be humble. आमी खालतीकायेन जियेपाक तोजवीत करूया. देवा कडेन ती कृपा मागया. We have to put all our efforts. जायते हे जे उलयता जाल्यार on the humbleness, we have to have a God. lot of that. We have to respect others. दुसरी कित कोताय ते आमी consider करूं जाय. तेंगेले visions आमी respect करूं जाय. न्हू बस आमचे मी myself and I. No. आमी दुसऱ्यांकूय रेस्पेद दिवपा जायो. Acknowledge करूं जाय आमगे capabilities and achievements and even other people's, not only ours. आमगेले चोवपा जायना. आमगेले भुरग्यांगे न्हू आनी दुसऱ्यान कितें केल्यार नाडकायपण कोन्न तेगे भुरगे तेसले ते मुगेचे भुरगे बरे. No, केन्ना तेश कोन चिंतनाकाय. We must always be loving to each other. आमगे neighbors नाको चोड कोण. We have to be very humble, loving. Previous पयलीं तेंपार आमी आमगे नेबर्सां बरे कितकून आसतालीं घोरां भाशेन. आमगे शिजोप ते तेंगे वयताले. तेंगे शिजोप ते आमगे वयताले. But nowadays, तुगे भितर बोलकावां देखून कोण दिसपणा. तेगे ते शेजऱ्यांगे मोताय जाल्यार देखून तेंगे बाऱ्यांगे कोण वचोन विचारना कितें जालें तें. तेंगे घरां कितें जाता तें तूं खबर देखून ना तीं घरां कोण हॉस्पिटलां आस म्हूण. This is the world nowadays. So brothers and sisters, make it a point. Take time. I'm not saying sodam lokage dawai mon. But take time to ask about others. Tenge life kaisa ha? Ti kesha hai? Mr. tum kesha hai go kai ho boru na tumchi zaidi zale. Buri hai mugo. Okay, mole bore deu besang galo mole. That word
makes a lot of difference in people's life. When you say God bless you. Because some Jesus. people are so much into pain. कितू जाणा कितू त्रासा असताय. Sometimes आम्ही कोणाकोय judge कोताय, without even knowing their pain. कोणू चेडवा देखो ना ते धंदे करू वयत म्हणटाय, but you don't know ते भायर केसो पातकांक, ते पातकां ते कित्या आहा ते. She needs money maybe to take care of someone. Are you helping her? No. तू तेक help कोना, पूण तू तेक बोट दाखोवपा ready. पूण तू इसरोता की 4 बोट तुका आतां दाखयताय म्हण. So तुय तो तेक help केलोलें, तेगे गुरजे वखदार, ते घोडी ते पातकां पोवना आहलोलें. So let us learn to appreciate and consider other people's pain also, not only your pain, and respect others the way you respect your own people and the way you expect you to be respected. तुई दुसऱ्याक तेच खालतीपणान रिस्पेक्ट दिवपा जायो, तेच खालतीपणान दुसऱ्या मोग करूं जायो. जो मोग तू दुसऱ्याक सोदिता तो तुये बी दुसऱ्या दिवपा जायो. हे आमकां देव शिकयता की आमी दुसऱ्याचो मोग, this is the commandment, love one another as I've loved you and your neighbor. This is the most important commandment in our religion, in Christianity, right? So आमी खालतीपणान जियेवपा जाय. So आनी आमगेलो self attitude, my God, that is the very important thing. Attitude कोना काय. हांव एक आमी गोजेन येसोन वयतो आमी कितें स्वता आमसां स्वर्गार पावल म्हूण. दुसरें भायर कितें दुसरें गाणें येयल्यार तो भायर मनीस आहा कचरो. This is how we are. Nowadays, we are mostly like that. So let us embrace to be humble. Lanvikayen solo am shikya. Let's try hard to live out our lives with humility by respecting others. Loka respect din, ekameka respect din. And great efforts scored to be a better you. Praise God. Praise Let us God. pray to God to make us a better person, to be like Him, imitators of Christ, to be humble like Jesus, as He bore that death on the cross for us. Let us be also willing to do something like that for people, to help people. तुका सांग ना तुगे सगळी गिरेस्काय दी म्हूण. इवन तू एक म्हयन्या एक कोणू एक गरीबा 1,000 3,000 देखून दिले न्हू, तेंगे घरांतू चूल चलतलो. There are many people कोणाकोय 1,000 देखून आसना. There are many Yes. people suffering in Goa. Many people. Sometimes I ask God, म्हाका millionaire कोर. हांव तेंक सगळ्यांक help कोता आहलो म्हूण. Especially Praise old Jesus. parents. I have a heart for the old. Praise God. I really love all the old people, parents who are left abandoned by their children. And I feel so sad when I see all these things. It Praise God. hurts me from the depth of my heart. So let us spread that love. Let us Thank try you, to be Jesus. humble. Let us ask God to make us so humble and respectful and to live a life like Him and to put all our efforts to be a better person. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Green card by Flavi. Praise Jesus. Yes. कोणागे कितें हा सांगपाचें उलोवपाचें? Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. Hello? Praise God. Praise. कितें हा कोणागेलें क्वेश्चन हा समजलें? बरें My केलें sister. teaching. Praise Jesus. Anointed it was. Amen. Praise God. Praise So, okay, bye, Junina. Yes. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. खरेंच पवित्र आत्म्या तुका आमी हे वेळार आर्गां दिवंक गरज. कितले दयाळ काळजाचो तूं जालो ही दुनिया ह्या संवसारान येवन आमकां
ह्या मनशांक आसलेली ती आत्म्याची करून ल्हानविकायची करून तुवें आमकां शिकयली न्हय पूण तें उतर तूं दवरून गेलोय त्या उतरा वरवीं आमकां शिकपाचें बोड तुवें आमकां फावो केलाय. खरेंच पवित्र आत्म्या तुका आमी दिन वाचता. आमकां ह्या संवसारांतल्या उतरांतली तूं ल्हान कर आनी तुज्या उतराची आमकां व्हड कर म्हूण पवित्र आत्म्या आमी तुका उलो मारता. खरेंच पवित्र आत्म्या ल्हानविकाय जावन आसा एक व्हडलें जिवीत स्वर्गार राजाचें जे मनशाच्या जिवितांत सगळो संतोष आनी खुशालकाय घडोवन येता. कुटुंबांनी वावराच्या जाग्यांनी शेजाऱ्या मोदें मोगान जिवंक खालतिकायेन जिवंक ल्हानविकायेन जिवंक. खरेंच पवित्र आत्म्या ही ल्हानविकाय नासत जाल्यार मनीस कित्याकूच उपकारो ना. पूण ही खालतिकाय ल्हानविकाय मनशान जोडली जाल्यार देवाच्या उतरांतल्यान तें एक व्हड ग्रेसकाय जावन आसा ह्या संवसारांत जिवंक मनशां सांगाताक शेजाऱ्यां सांगाताक कुटुंबां सांगाताक. आनी ही ग्रेसकाय तुज्या मोगाची जावन आसा दुनिया आनी ग्रेसकाय जावन आसा तुजी जाणवाय जे उतर आमकां आयच्या दिसा तुवें शिकयलां तें दुनिया. खरेंच मोगाडा बाप्पा तुका आमी दिन वाचता हे तुज्या पुताक आमकां तुवें दिलोय आनी सगळी खालतिकाय ल्हानविकाय तुजी जाणवाय स्वर्गार राजाची तुवें आमकां फावो केली देखून. आनी असलें बगूंकूच दुनिया तुवें आमकां एकल्याची नांवां घेवन तुवें आमकां तुज्या राजान भितर काडली म्हूण आमी काळजांत तावन तुका आर्गां दिता. खरेंच दुनिया तुका आमी आर्गां दिवंक फावो ही ल्हानविकाय आमी अदीक हे वेळार सगळीं एकठांय जावन तुजे लागीं मागता. दी आमकां ती ल्हानविकाय, दी आमकां ती खालतिकाय, दी आमकां तुजी जाणवाय, दी आमकां तुजो मोग, दी आमकां तुजी उतराची वेळ तुज्या सांगाताक रावंक बसूंक आनी ती घेवंक आनी ती उजार करूंक तूं आमकां दी म्हणचेचो आमी तुजे लागीं मागता. दी आमकां ही ग्रेसकाय तुज्या ल्हानविकायेची न्हय संवसाराची ग्रेसकाय आमी मागोना पूण मागता फकत स्वर्गीय राजाची ग्रेसकाय जें जावन आसा तुजें उतर आनी उतर आमकां सुबापणाक लांब जिवीत आमकां फावो करता दुसऱ्याकूय तें मेळून घेवंक. हें मागणें करता जेजू